नुकसान पडलं की माड पड लक्ष्मीकांत भिजवकर माझी नुसती सांगायचं वॉर्ड मेंबर एक सरपंच सध्याची वॉर्ड मेंबर म्हाका कॉल येयलो फ्रॉम क्रिस्टोफर माड पडला म्हणून ताबडतोब हांगा येयले आनी ती तेणी कोणाक आपयलें हांवें म्हणजे मदत जायना म्हणटा कट करपाक मागीर हांवें फायर ब्रिगेड फोन केलो व्हेरी गूड रिस्पॉन्स फ्रॉम फायर ब्रिगेड ते इमिडियटली रोखडेच येयले आनी आतां तेंची कामाक सुरवात केल्या कापपाक थँकफूल टू दॅम. कितें आयकलां 2 हेजेर पडला म्हणून घराचेर एक घर आनी तें एक घर 2 घराचेर पडला कितें नुकसान जालें त्या घरान बारीक टायल्स फुटल्यांचो स्लॅब आतां कळना न्हू सद्या काय जालें एक माड कितें सुकलोलो माड सोडून लागलो ताजो माड येतो म्हणजे कितें म्हाका दिसता ताका वायटी लागलेशी दिसता तशेंच आनी 2 माड डेंजरस आहा ते आमी ओनरा कडेन आतां उलयल्या ओनरान सांगलां आपूण तुमकां एनओसी तुमी कापा म्हणून जो पयल्या घराचेर कितें पडलां पळय तेजें कितें नुकसान वगैरे हय टायल्स आनी मजार कितें नुकसान जाता कोण कोणाचेर पडोंक ना रावताली बीन कोण सकला घरान जावंक ना फक्त टायल्स आनी कितें मजार मातशें कितें हें जालां. ओके इन्सिडंट कितें जाला आतां हांगा माड पडलो ओके आनी 2 घरांचेर पडलो कोणाक इंजरीज बी ना ना इंजरीज काय फक्त टायल्स आनी बारीक बारीक कितें अशें माड आहा पळय आनी पळय दिसता तुमी हेज्या पयलीं कितें लॅटर बी केल्लें ना पयलीं केल्लें हेंच्यांनी पूण कितें आहा तेंची हांगासर प्रॉपर्टी लावन डिस्प्यूट आहा ताका लागून आमी काडूंक शकले ना कळ्ळें पूण आतां आमी आतां जस्ट नाव आमी ओनराक कॉन्टेक्ट केला तेणी सांगलां आपण एनओसीचा हे 2 माड आहा डेंजरस आहा पळय ते पळयात तुमी हे सारके पडत जाल्यार सारके घरार पडटले आनी प्री मॉन्सुना पयलीं आनी कितें अशें डेंजरस झाडां ह्या वाठारान कातरपाची आतां एक नेक्स्ट विकान आमी स्टार्ट करतली कितें झाडां बीन कोणाची आहा घरार बीन पळय ती आमी कापपाक स्टार्ट करतली आं तेन्ना हें करून घेतलें आमी लॉस कितें आसतलें लॉस चड व्हडलें कांय ना 5-10 हजार लोकांय सोड लोकांक कांय जावंक ना बरें पूण रावतलीं घरान तांकां कांय आनी जावंक ना. त्या ओनरांक तुमी अशें कितें सांगूं सोदता जशें की आतां पळय एक ओनराचें झाड आसा आनी तें डेंजरस आसा की पब्लिके कडेन पडटले वो कोणा हानी ना आमी ताका इमिडियटली फोन केलो तेणी सांगलें आपूण तुका एनओसी दिता कितें तुमी कापा म्हणून व्हेरी गूड. तुम्ही पळयतात GNH. छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के छुप 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 के छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के जो खा रहे हो बीवी तला हुआ खाने नहीं देती तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुड एंड कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक ही है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.